कॅन्डल विथ कॅनडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। इश्टानो तुमी जाणा हालींच्या काळार जायते युट्यूबर आयिल्ले आसा। युट्यूबार जायते जाण तुमकां लायक जातात, जायते जाणांची कांतरां तुमकां आवडल्या। याच निमतान आयज म्हजे बरोबर आसा एक असो म्युझिक प्रोड्युसर, सिंगर, कंपोजर, सॉंग रायटर सगळे, जो जायत्या म्हाका दिसता चडशीं जी चेडवां आसात तांचो फेवरेट जाल्लो आसा। जायत्या जाणांक ताची कांतारां म्हणपाची स्टायल जी एक डिवोशनल हितून तो कांतारां म्हणटा ती एकदम तांकां चड लायक जाता। आयज म्हज्या सांगाताक आसा शिव नाईक, येवकार। थँक्यू सो मच. तशेंच ताच्या सांगाताक आसा एक फिल्म प्रोड्युसर, अशें म्हज्यान म्हणूं जाता ही इज इंटू फिल्म मेकिंग, कित्याक जायते म्युझिक व्हिडिओज तुमी ताचे पळयल्या, तशेंच शॉर्ट फिल्मांनूय ताचो जायतो आस्पाव आसा। जायत्या फिल्म फेस्टिवलाक ताका जायती इनामांय लागलेली आसा। इतलेंच न्हय, करंटली ही इज हॅव्हिंग हीज ओन फिल्म प्रोडक्शन हाऊस जे विचित्र स्टुडिओज हाच्या नांवान वेता। आमच्या बरोबर आसा नेहाल च्यारी, येवकार। कशें आसात? गुड. सामके फिट अँड फायन? येस. सारके फिट? ओके, ऑलरायट। पावसाच्या दिसांनी चड प्रोजेक्ट आसा वो कितें आसा? आसा. पायपलायनान आसा? पायपलायन आसा. जायते आसा। ओके, सुरवात शिव तूं कडल्यान करुया। येस येस. जायते व्हिडिओज जशे परी हांवें सांगलां लोक तुजे पळयता, येस. जायती फॅन्स तुजी आसा, चड करून चेडवां जायती आसा, जायत्या जाणांक तूं आवडटा तुजी सिंगींग स्टायल। जाल्यार यू नो जशी आमी जाणात की तुजी एक जी तुजी हिस्ट्री आसा इट इज डिफरंट, या आनी तूं यू नो कल्चरलान आसा, या. जाल्यार वॉट डज इट ए लिंकींग कशें कितें? कल्चरल म्हटल्यार सीस्ट वेन आय स्टार्टेड बॅक म्युझिक प्रोडक्शन अशें आय म्हटल्यार हांवें चिंतून नासलें की आय वूड कम इन टू दीस फोक एंड एवरीथींग, बट कितें आसलें स्टार्टिंगसून वेन आय स्टार्टेड बॅक चड असो फोकस नासलो। नॉर्मल आय यूज टू प्रोड्यूस ऑल कायंड ऑफ म्युझिक नॉर्मली जे आसता पळय। देन स्लोली वॉट हॅपन की आमचो एक प्रोजेक्ट येयलो फोक अनप्लग्ड, एंड आफ्टर दॅट लायक खुबशे ऑडियन्स अशे येयले जेंकां फोकान मातसो चड इंट्रस्ट दिसपाक लागलो, मीन्स ऑडियन्सांच्या थ्रू आमकां दिसपाक लागलें की लोकांक फोक आवडूंक शकता। सो फ्रॉम देर वी स्टार्टेड इन टू फोक, सो थंयसून एक स्टार्ट केल्लें, मीन्स वी जम्प्ड इन टू फोक, एंड फ्रॉम देर ओनली इट स्टार्टेड लायक मागीर आमी आय स्टार्टेड डुईंग डिवोशनल सॉंग्स, तें सुद्दां लोकांक लायक जालें, आनी एट दीस पॉयंट असो आसा की मोर देन माय डिफरंट लायक लोकांक चड आवडटा म्हणटा ती म्हाजी डिवोशनल सॉंग्स सद्याक, आनी फोकान जी आसा ती नॉर्मल रेदर देन द लव सॉंग्स ऑर बाकीची, बट ती हांवें सद्या अजून म्हटल्यार अशें चड काडूंकूय ना पयलींसून, मीन्स कंपेरेटिवली इफ यू कंपेर लव सॉंग्स ऑर एनी कायंड ऑफ अदर जॉनर्स देन डिवोशनल सॉंग्स आर मोर लायक, आनी लोकांक ते आवडटा, सो आय एम कंटिन्युअसली डुईंग दॅट ओनली रायट नाव। बट अशें ना की आय कंप्लिटली वॉन्ट टू डू दॅट ओनली। आतां रायट नाव आय एम फोकसींग ऑन वन ऑफ माय अल्बम, एक अल्बम आसा, इट वूड बी लायक ऑफ 6 ट्रॅक्स कोंकणी, ह्या विच आर लायक पेंडींग फ्रॉम लास्ट 3 years. या कित्याक लोकांचे प्रोजेक्ट्स करता करता म्हाका म्हाजे करपाक टायम मेळूंक आनी स्टील पेंडींग खूब वर्सां जालीं, बट एक आसा की एटलिस्ट इन 2025 आय वूड लायक मोस्टली आय वूड रिलीज दॅट अल्बम, अशें एक आसा। तो डिवोशनल काय? नॉट डिवोशनल ना, इट्स कोंकणी रोमॅन्टीक ऑर नॉर्मल कायंड ऑफ सॉंग्स लायक नॉर्मल कोंकणी सॉंग्स। ओके, सिन्स लोकांक तुजे चड डिवोशनल लायक जाता यू नो, जाल्यार तुजे एक फेवरेट आसपाकूच जाय तितूंतले जी तुवें डिवोशनल म्हटल्या तो कितें? या आसा, खूब आसा। फॉर एग्जाम्पल वी हॅव डन दामोदर रिसेंटली विच आय हॅव नॉट सिंग, बट हांवें कंपोज केल्ले एक, मागीर लयराईचे एक आमचे आसा। सो देर आर मेनी सॉंग्स विच आर लायक माय फेवरेट पर्सनली इफ यू आस्क मी। देन कंपोजिशन वायज डिवोशनल सॉंगाचे भितर जर घेतले जाल्यार दामोदरा म्हाज्या देवा इज माय पर्सनल फेवरेट कंपोजिशन। आयज आमच्या ऑडियन्साक तें तुज्या तोंडांतल्यान म्हणून दाखय, एक 4च लायनी। ओके, ते काय आनी खंयचे चलता? खंयचे जे आमच्या लोकांक चडशी डिवोशनल लायक जाल्या, सो खंयचे एक? ओके, एक 2-3 लायनी। ऑलरायट, शुअर। या, सो आय विल सिंग लयराई मागीर। लयराई माय गे आमच्या ओल्याक पाव गे, पवित्र त्या शिरगावी लाभल्या मायेचे सासाय गे,
आस तुझ्या दर्शनाची माये लागल्या, भेट मायेची माझ्या घेऊन डोळे आशेल्या, डोळे आशेल्या गे माय, रूप तुझे पळून गे, लयराई माय गे, आमच्या उल्याक पाव गे. म्हाका दिसता हाकाच लागून तू सगळ्याचो फेवरेट जाल्लो आसा. मीन्स एकाच लागून इन द सेन्स तुझे सिंगिंग स्टायल इतली तू म्हणटा आसतना डीप तितूनच वता. जेन्ना लायक येता तेन्ना तू कोण विचारना आपल्याक तू लायक जाता, तुजी कातर लायक जाता बा म्हूण ना अशें मोस्टली तशें कमेंट्स येना. येता, बट people usually don't comment personally. थोडे DMs असता about my singing, many people appreciate, and even in comment section also, like there are few people who like most of the time they comment on my videos and हाऊ डू यू everything. टेक क्रिटिसिझम? कोणे केन्ना पुणी केला? ना डायरेक्टली तोंडार अशें केन्नाच कोणें सांगूंक ना म्हाका अशें, बट आय हॅव हर्ड पीपल सेइंग, लायक सम ऑफ माय फ्रेंड्स तेंच्यांनी म्हटलां की बाबा फाटल्यान तुज्या फाटल्यान अशें ही इज टॉकिंग अबाउट यू, बट आय डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली. तोंडार म्हणलें जाल्यार कितें करतलो तो रिएक्शन? ना, I think if it was like 4 years back, then I would have reacted to it. ओके. But now I have come to this stage की कोणे कितें म्हटलें न्हू, काय फरक पडना. yeah, I'll be like calm. Okay Baba, that's your point of view, that's your opinion. I can't do anything about Correct. it. I'll be calm and cool, like. ऑलराइट, हां. ओके. एकदम बरें. शिव तुज्या परत येतली, बट निहाल विल स्टार्ट विथ यू. जायते तुवें प्रोजेक्ट्स केल्या, जायते लायमलायटाक आयल्या, जायते तुका अवॉर्ड्सूय मेळल्या, जाल्यार तुजो फर्स्टली विल स्टार्ट टू कसो स्टार्ट जालो करपाक ते, जावं कित्याक लागून, वॉट इन्स्पायर्ड यू? ओके, स्टार्टींग माय जर्नी केन्ना चिंतूंक नासलें आय वूल एंड अप हियर एज अ फिल्म मेकर. पूण एक ल्हान आसतना स्कुलान जेन्ना आसलो, आय वॉज व्हेरी नॉट गूड एट स्टडीज, नॉट गूड एट एवरेज स्टुडंट. पूण एक थंय एक म्हाज्या तकलेन अशें आसलें की सायन्स हो सब्जेक्ट आवडतो आसलो, आनी सायन्सान जे डायग्राम आसा, आय वॉज अ बॉर्न आर्टिस्ट, कळ्ळें न्हू. सो डायग्राम्स हांव बरे काडटालो. पूण थोडी गजाली अश्यो आसल्यो सायन्सान ज्यो म्हाज्या तकलेन वचनासल्यो रिमेंबर करपाक. द ओन्ली थिंग आय रिमेंबर्ड इज समथींग दॅट इज लायक अ मोशन पिक्चर. ओके. सो तेन्नाच्यान एक तकलेन हें आसलें की वन डे आय विल ग्रो अप टू बिकम एन एनिमेटर एंड एनिमेट दीज थिंग्स लायक अमेबा, हाव अमेबा स्प्लिट्स, आनी हे तेन्ना स्कुलान आसलें. बाय देन I never thought I would be a filmmaker, but initially जेन्ना 11th 12th I had no clue. पण हळूहळू I got this म्हणजे एक आवड जाली म्हाका into filmmaking. ओके. हांव अंडरस्टँड करपाक लागलो ॲप्स डिफरंट, आनी तेजेर बेजीक हेगे एडीट करप, रँडम एडिट्स. एंड देन 12th जावन I got an orientation about filmmaking. So I joined the Goa College of Art. आणि थंयसरल्यान आय गॉट एन एक्सपोजर टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग. कित्याक म्हजो प्रायमरी सब्जेक्ट जो आसलो स्पेशलायझेशन वॉज इन एवी, आनी आय गॉट गूड गायडन्स देर. तेच्या मागीर सायड बाय सायड ऑल्सो स्टार्टेड यूट्यूब. इट वॉज अरावंड 2015 and 2018 इंडिया गॉट इट इंटरनेट आनी यूट्यूब स्टार्टेड बुमींग अप. थंयसरल्यान अ लॉट ऑफ इन्स्पायरींग युट्यूबर्स येताले, आनी तांकां पळोवन अशें जालें की वाय नॉट हांव करूं हें, हांव स्टार्ट करूं अशें, म्हणजे एक पॅरडीज आनी कितें कितें. हळूहळू यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केलो. ते युट्यूबाच्या माध्यमान अशी कनेक्शनां जालीं, अशे फ्रेंड्स जाले सेम मायंड सेटाचे, आनी तितून म्हाका शिव नायक मेळ्ळो, कळ्ळें न्हू. आनी लायफाचो फर्स्ट म्युजीक व्हिडियो आसा तो हांवें शिव नायका वांगडा केलो, यो मोगा म्हणून. इट वॉज together. It was a remake of a song and we shot it and not having prior experience, but एक हे आसली की जिद्द आसली की why not हांव करता ट्राय, आनी we did it. आनी आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो खऱ्यांनी. फर्स्ट टायम ते हार्डली चड व्ह्यूज येवंक ना तेका, पूण इट वॉज अ मायलस्टोन फॉर मी, कळ्ळें न्हू. इनिशियल स्टेज त्या टायमार आमी इतले व्हडले चिंतनासले स्वताक, पूण वी वेर अप टू समथींग. सो थंयसरल्यान जर्नी स्टार्ट केली. यूट्यूब कंटिन्यूड. तेच्या मागीर आय टूक अप म्युजीक व्हिडिओ मेकिंग आनी फिल्म मेकिंग लायक सिरियसली, कळ्ळें न्हू. आनी फॉर लास्ट 4 years तितून हांव, दीस इज माय ब्रेड एंड बटर अशें म्हणूंक शकता तूं. आय लायक लास्ट इयर ऑलमोस्ट एवरी मंथ आय डीड 1 म्युजीक व्हिडिओ. अशें आहा की
मोस्टली आमी म्युजीक व्हिडिओ करता दॅट इज डिवोशनल, कित्याक सद्याक डिवोशनल फोक घुमट आसा, आरतीचे बीन आतां घुमट सद्या. आरतीज whatever project comes to me, I directly Okay. like मोस्टली करता ते शिवा कडल्यानूच येता म्हाका, तोच धाडटा म्हाजे कडेन की, आनी आय वेट की शिव कितें करता ते म्हटलें तेजे पेंडींग आसा, आय एम वेटिंग फॉर हिम टू केन्ना तो तू करतलो. फेवरेट जाल्लो आसा Yeah, that is like my personal. If we work on our personal projects, no, then we doesn't like time bin आमी काय पळयना. हय. That should be like perfect thing. बाकीचे आमी project करताना like there's always deadline. But since there is no deadline, हे आता 4 वर्सांनी पेंडींग आसा. नाजाल्यार ते एक जर deadline असलेले खंयतले आजून मेरेन ते येवन आतां आउट जातले असले. But तेच आमचे when we are working together, we make हय. sure that it's perfect and good. Like, एक डिफरंट बॉन्ड जाल्लो आसा. ओके, आनी तू इवन फिल्म फेस्टिवलाकूय तुजे मला दिसता तुका हय, कितें पुणी हय, लास्ट इयर म्हणजे ह्या इफेक आदियोस म्हणून आमचे एक फिल्म सिलेक्ट जाल्ले गोवन कॅटेगरी, आनी तेणे थोडे म्युजीक शिवानी Yeah. दिला. ओके, टेल मी अबाउट दॅट 60 आवर्स गोंय ते 60 hours म्हणून एक फिल्म चॅलेंज असता, Okay. आणि इट हॅज हेल्प मी अ लॉट इन दिस प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग. 60 hours म्हणजे 60 hours दिलेले असता, म्हणजे ऑलमोस्ट 3 days. यू हॅव 3 टू days. राईट अ स्क्रिप्ट, यू हॅव टू डिरेक्ट इट, यू हॅव टू एडिट, कळ्ळें न्हू. अशें इन्स्टिंग जाल्लेलें आसा की स्टार्टींग एक वर्स केलें हांवें, वी एंड अप इन अ सिच्युएशन, आमकां ऑलमोस्ट एक एक्सिडंट जालो, ओके आनी तरी पूण आमी एक फिल्म केली, आमी म्हटलें करया, आनी वी गॉट द सेकंड रनर अप फॉर इट, कळ्ळें न्हू. इट इज लायक इन्स्पायरींग, कितें एक अडचण येयली सुद्दां जाल्यार यू स्टँड अप फॉर इट आनी यू डू इट. एक इन्स्टिंक्टार एक लायक बेस्ट एग्जाम्पल आनी बेस्ट एक मोमेंट असो सांगता तुका. एक अशी 60 hours चॅलेंज आसलेली, आनी आय निडेड अ सॉंग, कळ्ळें ओके न्हू. सो सॉंग म्हणजे एकाच कॉन्टॅक्ट करतलो, शिवा आणि सबमिशन इज लायक इट स्टार्ट्स लायक आयज ते स्टार्ट जाले 9 रातचे, जाल्यार 2 दिसांनी सकाळी 9 सबमिशन, सकाळी Okay. 9 पयलीं सबमिशन. सो 2 दीस हांवें शूट केली, आनी तिसरे दीस आय हॅव टू एडिट, आनी हांवें लायक शिव एक सॉंग करपाक जाय रे, अशें आसा, हांव तुका लिरिक्स धाडटा. लिरिक्स एक कृतिका रावत म्हणून आसा, ते रोखडीच ताका एक्सप्लेन केलें न्हू, ते रोखडीच झपझप आमकां लिरिक्स बरोवन दिता. शिव म्हणपालो नेहाल मातसो बिजी आसा रे, पूण हांव ट्राय करता. आनी आय वॉज जस्ट एडिटींग अरावंड 4 AM, 4 AM नॉट Okay. PM, AM, आनी हेणें सॉंग धाडलें म्हाका. आनी तुका सांगू तें सॉंग इतलें आमी आजून तें फिल्म आउट करूंक ना, वेटिंग फॉर इट, कळ्ळें. Okay. आनी ताका सांगलें तेजो फूल वर्जन करया एक. ते सॉंग हेणें धाडलें पळय, सगळे न्हिदलेले कोण पळय, दे स्टूड अप लायक अरे वॉट इज दीस. इतलें ब्युटिफूल तेणें सॉंग करून धाडलें, लायक सो ते आउट जाला ना out it's song not ना, at all. दवरलें That- तें. that आमचे कितें आसता पळय पर्सनली, that takes time because we are looking it to be like perfect. आमकां ते जावपाक जाय, but I think we should release it now. सांगला म्हणून रिलीज करपाक करू शकतले, पडटलें. ऑलराइट, ओके. अरे अनदर ट्रिकी क्वेश्चन इज यू सेड यू आर सायन्स स्टुडंट. Not I'm commerce student. Commerce Science student. was in school. Schoolan हा, I was तू science सायन्स student. दोगूय तुम्ही प्रोफेशन तुम्ही हे आसा तुमकां, बट स्टील यू आर गिविंग टाइम फॉर म्युझिक व्हिडिओज. हाऊ कम? That's the same thing. No, आता what I said, like लायक फॅमिलीन केन्ना अशें हें करूं ना की बाबा तू कितें करता? now, see, from my side, if you ask me, then my family has supported me a lot in music. They never stood against me in any kind of music, but they were always like, "Baba, कितें तरी कर, एक काम सर and side by side to music कर." So initially start केल्लें हांवें music तेन्ना I was doing a side job Okay. in call center. I was working, and with that only I started up setting up all the studio. जे So now you're बाकीचे- happy? Yeah, now I'm happy. And last year also, with that pressure only, last year I joined in one of the school as a music teacher. Then again this year I left it because what I felt ki even I was a music teacher over there, then the music जितको justice I wanted to give to येनासलो थंय, and I was not able to do like music properly over there. Correct. So I changed my mind again and shifted back to music production only, like full time. I'm Okay. आता सध्या परत ते start केलं. आता सारखं बरं. Yeah. ओके, टेल मी समथिंग. तुज्यान एक करियर करपाक जाता वेन यू डू म्युझिक व्हिडिओज, वेन यू इंटू सिंगींग, कंपोजिंग, यू कॅन डू अ फुल फ्लेश करियर इन दॅट. What do you have to say? ऑब्वियसली कित्याक तूं पळयत जाल्यार बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री आसा, थंय प्लेबॅक सिंगींग जाता, ते खूब व्हडलो स्कोप आसा. आनी खंय तरी म्हाका अशें दिसता की वाय नॉट वी गो टू दॅट स्ट्रीम ऑफ प्रोफेशन. सद्याक कितें आसा, म्हाजो पॅशन हांवें प्रोफेशनान कन्वर्ट केला.
and I am okay, I am earning okay, अशें ना की big earning, but खंय तरी film industry or कितें जाय हांगा एक scene जायत जाल्यार it will help giving more job opportunities for good artists. Yeah, Right. especially खूब गोंयान अशे आर्टिस्ट आय थिंक who deserves a lot. म्हाका पर्सनली अशें दिसता की many singers are there, many even music producers are also there, filmmakers are there. पूण एक प्लॅटफॉर्म आय डोंट थिंक की एक आसा असो लायक इन एवरी अदर स्टेट, लायक इफ यू गो टू साउथ दे हॅव देअर ओन इंडस्ट्री, देन बॉलिवूड इज सेपरेट, मुंबई ऑल्सो दे हॅव देअर सेपरेट इंडस्ट्री लायक मराठी एंड ऑल दीस थिंग्स. बट गोंयान आमचे अशें दिसता की अशें कांयच ना जे एक आर्टिस्टाक सपोर्ट करूंक शकता. अँड इवन इफ यू सी इन द लास्ट लायक पास्ट 10 years सुद्दां जर फिल्म्स सुद्दां आमची गोंयान पयली खूब बरी बरी फिल्म्स जावन गेली, बट दे डिडंट वर्क. आय डोंट नो वॉट्स द मेंटेलिटी ऑफ पीपल काय कितें म्हाका खबर ना, बट मेनी खूब लोकांनी ट्राय केले टू गिव गुड फिल्म्स आणि ती तितकी चलोंक ना. मे बी आय डोंट नो द रिजन, बट आय थिंक देर शुड बी समथिंग लायक bigger, like from government side, or maybe anything like any film school should come in Goa, or any music production school should come in Goa. With that, like people like younger people would like able to learn. आणि खूप जाणांक हेल्प जातलो अशें दिसता म्हाका, बिकॉज what happens नो, आता सद्याक सुद्दां इवन आय हॅव लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. इट्स पॉसिबल, बट एट सम पॉइंट असो येता की यू कांट लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. लायक those who are teaching also, ते कितें आसता की तेंचे they don't teach you everything. तेंचो एक लिमिट आसता की सगळेंच शिकोवंक शकनात. देर आर लायक इवन एंड वन मोर एक तो ड्रॉबॅक म्हणटा युट्यूबाचो, तो यू कांट ask questions like if I'm sitting live here, I can ask him what's wrong in this, अशें विचारूंक शकता. आनी युट्यूबाचेर तूं करूंक शकना. सो I think it would be better like if there is any music school or like music production and everything, filmmaking school in Goa, then it would be better. Like more talent would come up आणि खूप जाणांक चान्सूय पडटलो. सो करेक्ट. Also if you see Bombay film industry पयलींच्यान we have a lot of Goan musicians working there from the early stage of Bombay music industry. आणि why not today? त्या टायमार असलेले why not today? Why not we boosting ourselves to that level today? Like खंय तरी बरें कितें जातलें. Alright, how is your Vichitra studio doing? It's doing great. Is it Vichitra काय नाव Yeah, काय it is Vichitra. Vichitra stands for visual. Chitra is for picture, visual pictures. नाम बरें कळटा. Alright, okay. शिव, हाचे भायर तुवें जायते यू नो दुसरे जे सिंगर्स आसा तांकडे तुवें हें केलेलें आसा, व्हिडिओज काडले. सो हू आर दोज एंड कसले व्हिडिओज लायक सिंगिंग, which devotional only or what? Yeah. Recently, I have worked with Pandit Suresh Wadkarji. Then before that, I had worked with Tushar Joshi, who was a Bollywood singer. Rasiya म्हणून एक song हा तेजे from Brahmastra movie. So he had come to my studio. He only तो गोंयानूच येयल्लो for his some recording. So he had some urgent recording. So the studio, माझो studio, somebody referred. Then he came. And आमकां अशें खूब फावटी दिसता की these are big artists and how would we like react or interact with them. But जेन्ना तांकां मेळटा तेन्ना अशें दिसता की they are like very grounded and very down to earth person. Same thing happened when I worked recently with Pandit Suresh Wadkarji. आमी गेले बॉम्बे. The next day was the recording day. आनी गेले आनी आमी आतां आमच्या रुमार वयपाक नेक्स्ट डे रेकॉर्डिंग टू रेस्ट घेवपा खातीर रुमार वयताले. सो सडनली एट अराउंड 8 PM एक कॉल येयलो आनी हांवें घेवंक ना. अननोन कॉल म्हणून लायक मोस्टली हांव अननोन कॉल घेयना. म्हाका मेसेज करपाक घेवंक ना हांवें अननोन कॉल म्हणून. बट अगेन मागीर दिसलें की आसूं प्रोजेक्ट काय आसपाना, बिकॉज आय एम आउट ऑफ स्टेट रायट नाव. सो परत कॉल बॅक करुया. कॉल बॅक केलो. हांवें म्हटलें हॅलो कोण? तो म्हणपाक लागलो मैं पंडित सुरेश वाडकर जी बोल रहा. हांवें म्हटलें हाव कॅन ही कॉल मी? अशें लायक वी ऑलवेज थिंक नो की ते तेंचो लेवल खंय आसतलो आनी आमचो लेवल खंय.
but he called me and there was some corrections to be made in the track. So he called me, शिव त्या ट्रॅक मध्ये थोडासा ना हे झाला आहे की त्याची पीच जी आहे ती अप डाऊन करायला हवी थोडीशी, सो तू करू शकतो का? अँड फॉर्च्युनेटली आय वॉज कॅरिंग माय लॅपटॉप विथ मी, सो अँड आय सेड हा सर होऊ शकेल म्हणून सांगलं त्या का, and he was like okay and then after I cut the call, no, I was नॉट बिलिव्हिंग की त्याने म्हाका कॉल करून बाबा अशें सांगलें की सेम थिंग वॉट आय हॅव सेड की आमी चिंततना की बाबा ते व्हडले मनीस ते आमचे कडेन उलोवपाना अशें म्हटल्यार चड इंटरेक्ट जावपाना, बट वेन यू मीट दॅम एक्चुअली नो देन इट्स व्हेरी नायस एक्सपिरियन्स एंड व्हेरी गुड टू इंटरेक्ट विथ दॅम. सो दीस वॉज वन ऑफ द एक्सपिरियन्स. देन आय एडिटेड ऑल द थिंग्स एंड गेव हिम द next day, and when he was in studio he's like listening to my voice, the raw track which I have sang, so he had to dub the same thing what I have sang. Okay, so ते एक music means song असलें जे हांवें म्हटल्यार म्युझिक प्रोडक्शन हांवें केलें, अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग. एक तो कंपोजिशन गौराज तळावलेकर म्हणून आसा ताणें केल्लें. सो ऑन द इन स्टुडियो नो ऑन रेकॉर्डिंग डे तो बसला थंय एंड इज लिसनिंग टू माय वॉइस आनी तो म्हाका म्हणटा अरे तूच म्हटलं पाहिजे होतो हे सॉंग अशें म्हणपाक लागलो मराठीन. आय वॉज लायक व्हेरी अशें आय हॅड नो वर्ड्स टू से एट दॅट टायम बिकॉज बींग सच अ ग्रेट सिंगर इज एप्रिशिएटिंग माय वॉइस, सो इट वॉज very good felt moment for me. So Alright. yeah जायते मोमेंट आसा तुका थंय. Alright, okay, what is the best part of being a film producer? विचारी चल तुका. Best part is you get an opportunity to highlight a topic, you know, a concept घेऊन you can walk. Filmmaking is such an art because you can transform a mind, you know, you can take a social topic or any other emotion and you can make people fall in love for it. Okay, that is the best part. Best part. What is the worst part if I ask you? Worst part is the criticism and audience not going to watch our films and music videos. Right, okay. आता अचूनच आमचो एक रॅपिड फायर राउंड आसा. Right. आता तुम्ही आन्सर करपाकूच जाय. तयार आसा? Yeah, Ready? Alright. Okay. Alright, rapid fire round with शिव नाईक. Ready? yeah Okay. एक ऍप जाच्या शिवाय तुज्यान रावूंक जायना. I think recently Instagram, I think so. Instagram. Yeah. Okay. तुझे आवडते म्युझिक स्ट्रीमिंग ऍप खंयचे जे तुका लायक जाता? Normally I listen to music on Spotify. Spotify. Yeah. Okay. And international music composed कोणाचे तुका लायक जाला? Internationally, like internationally if you say, I like very much Coldplay, all their compositions and everything, like Okay. since 2019 I'm listening Okay. to them. टेक्नॉलॉजी जी तुका इन्व्हेंट करूंक जाय इफ यू गॉट एन अपॉर्च्युनिटी. Technology means as in field of music. कितें आसा? I don't think anything I need to invent right now Okay. because everything is available. Alright, okay. तू कसली कार चलयता? I don't know to drive actually. Okay, alright, okay. तू त्याच्या बरयता. No, we came in bike only. काय गमले लोकांक. Alright, okay. चलोवंक शिकतलो? Yeah, currently आता from next week it's starting mostly. Yeah. ओके, दुसरो क्वेश्चन आसलो कार चलयता तेन्ना तुका कितें आयकूंक आवडटा? सो हांव तो डिलीट करता. ओके, ऑलरायट. एक टेक्नॉलॉजी जी पयलींची तू मिस करता and you think that ती आतां आसूंक जाय आसली. I think analog gears which we were using in the past, like it used to have very good textures, like compressors and all the Okay. studio things, Correct. which are not like आता सद्याक available ना because सगळे digitally available आसा. So I think Okay, if I ask you composing or singing, composing I think. तुझो म्युझिक गुरु कोण? सद्याक हांव कला अकॅडमीन शिकता, लायक क्लासिकल ट्रेनिंग, आनी सचिन तेली सर म्हणून आसा जे म्हाका सद्याक शिकयता. ओके, तुजे आवडीचे फेवरेट जॉनर कसले म्युझिक तुका लायक जाता ते? Mostly I listen to Bollywood only, but yeah, Bollywood only I would say. Okay. And also indie, like most of the independent artists, they release their own music. No, I like. Alright, challenging part of music production. I think the first initial stage, like arranging all the things, like all the stuff together. Alright. Like that's the most challenging. Like मागीर it goes on, like mixing and all is okay. Correct. ओके, तुझो ऑल टाइम आवडतो इन्स्ट्रुमेंट कसलो? Like
एक इंस्ट्रुमेंट आसा जो म्हाका सारको मनानसून लायक एंड दॅट्स फ्लूट लायक आय Okay. लायक इट व्हेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट Mm. ऑल्दो आय डोंट प्ले फ्लूट बट आय लायक इट टू Okay. लिसन सो आता तें शिकपा पडटलें नो आय डोंट वॉन्ट टू लर्न म्हाका Like- आयकपाक like आयकपाक ओके आवडटा तुजे स्टुडियोन आसता तेन्ना एक संवय कसली like I take frequent breaks after 10 minutes. I take breaks. Mostly people don't take breaks, but I think I need breaks. ओके तुजे आवडटे सॉंग जाचेर तुवें भरपूर काम केलां Right now I don't think so अशें song आसा, but in future the songs will come. आता येतली. ओके आतां सांगला रे Yeah, तुवें yeah, रायट yeah, ओके yeah. केन्ना तरी तुका असो विचित्र फॅन रिक्वेस्ट कोणाचो आयला स्ट्रेंज Nah, strange अशें ना, but sometimes when I put those questions, no, ask me anything or something, that time some of the songs येता ती I can't sing like properly on the social media. Okay. Like yeah, that is Alright. sometimes. ओके जरी तर म्युझिक तुजें जेवण आसलें जाल्यार तें कसलें जेवण आसतलें आसलें इफ म्युझिक वॉज अ फूड See, right now I'm vegetarian, so it would be like anything like paneer 65 something. ओके बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ म्युझिशियन I think music gives you freedom to like do anything, ओके whatever you can do. Best with part. music, yeah. वर्स्ट पार्ट Worst part is like when you take your other people's project, no, then you can't give your 100% into that. Like I hate that when you have something no in your mind like तू करूंक सोदता बाबा हे this can be the best thing, but तो सांगता बाबा ना आपल्या मातशें दुसरें तें that's the like I hate it very much. And I can explain. वेल आन्सर नेहल रेडी हा Yes. ओके रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो नेहाल चारी आवडतो फिल्म जॉनर दॅट यू लायक टू वर्क अपॉन आवडतो is drama. Mostly Drama. drama. ओके एक गो टू कॅमेरा टेक्निक कसली तुजी जी तू चड यूज करता Go to is gimbal. वर्डांतलो वर्ड इन्स्पिरेशन इन फिल्म मेकिंग Inspiration तशी खूप आहा. Mostly is अनुराग कश्यप ओके on the top priority. आणि Christopher Nolan International. Christopher Nolan. alright challenging part of production Finding cast, finding locations, getting permissions. Lot Okay. more. alright फिल्म इंडस्ट्री तुका एक फिल्म इंडस्ट्री जी तुका आवडटा आयज पासून South. Alright. जरी तर तू एक फिल्म मेकर नासलो जाल्यार डॅश जाल्यार हांव एक ऍड एजन्सीन मोशन ग्राफिक डिझायनर आसलो. रायट ओके जरी तर तुका खंयची तुजी शॉर्ट फिल्म रिमेक करून दिसली जाल्यार ती खंयची आसतली माझी शॉर्ट फिल्म येल्लो लेटर. कित्याक लागून तर जेन्ना ती शूट केली आय हॅड अ व्हेरी लायक मातशे कमी ग्रेडाचे इक्विपमेंट आसले. आतां जर शूट करतलो आय वूड गेट गुड एक्टर्स अँड मोर गुड एक्टर्स आणि कितल्यो प्रोफेशनल फिल्म आणि म्युझिक व्हिडिओ तुवें आयज पासून केल्यात रफली रफली 30 म्युझिक व्हिडिओज 30 प्लस म्हाका काउंट ना एक 7 Out of that 15 would be आमच्यात दिसता. आणि फिल्म्स एक 5 फिल्म. रायट ओके फ्युचर ऑफ फिल्म मेकिंग तुका कितें दिसता फ्युचर ऑफ फिल्म मेकिंग फिल्म हॅज ऑलरेडी हे कितें म्हणटा ते 100 years कंप्लीट केला लायक फ्युचर इज गुड आणि वी शूड अडॉप्ट टू इट. इट्स अ गुड थिंग. ओके फेवरेट फिल्म फेस्टिवल वाला एक्सपिरियन्स विचारीत जाल्यार कितें सांगतलो हा द film premiere day, every camera is on you, everyone is red carpet, everyone is interviewing you. रायट ओके एडवाइस फॉर बडिंग फिल्म मेकर्स Advice, never lose hope. ओके केन्ना तरी एक तुवें कसलोय शॉट परत परत शूट करचो पडला लायक मेनी टायम्स सदांच. ओके ऑलमोस्ट कितले टायम्स करता तूं there are एक म्युझिक व्हिडिओ आम्ही एक तर स्टार्टिंग गोळी माझी पांगराची लाईक 15-16 टाइम्स वन शॉट वन Okay. डायलॉग स्टार्टिंग. ओके ऑलराइट Okay. बेस्ट ऑन सेट जोक कसलो ओ बेस्ट ऑन सेट एक कसले विचित्र वर्ड जे यूज करता रे तुमी विचित्र यूज करायच विचित्र वर्ड इट सेल्फ. फिल्म माझ्या फिल्मान ते विचित्र वर्ड असतात. ओके क्रेझियस्ट थिंग एन एक्टर हॅड डन ऑन सेट स्टील नाव क्रेझियस्ट थिंग जायते आसतले आतां कुडाच नासत क्रेझियस्ट थिंग इज याद येना ओके भूक लागता तेन्ना तूं कितें मंच करता कितें आहा ते अवेलेबल. ऑलराइट ओके वेल आन्सर्ड वेल डन ओके लास्ट राउंड जो आमचो आसा तो आसा आमचो रीड माय लिप्स ओके ओके रेडी येस फायनल राउंड या. ओके
ऑलराइट, रीड माय लिप्स विथ आमचो शिव आणि नेहल. रेडी? येस. ओके, चिट काढ. 30 सेकंड असतले, पहिले वाच. रेडी? ओके. And your time starts now. शुभ. चुप गा. चुप. शू. शू चल. शू कितें? शू सावकास. शू सावकास उलय. शू सावकास उलय. ऑलराइट, ओके. पुढे होते सांगून ना तेका लोक ऐकता म्हणून. उरले उरले. Okay, मातशें हा, उरले. एक खूप सारे सेंटेन्स उरले. ready. असं हसू. Okay, Next second time. one. Okay, ओके, सेकंड. second one. Ready? शिव सावकास. हय, उलय. ready. शू हा, शू. शू. ओके. Ready? And your time starts now. रूफ. मळब. ब्लू. कोकणी. मळब. निळे. निळे मळब. Correct. Alright, okay, last one. Okay, okay. Ready? येस. And your time starts now. गाय. मोस. Try. गाय, मोस, बैल. बैल. बैलगाडी. बैलगाडो. वयता. चलता. बैलगाडो चल. Lip sync. बैलगाडी गेली. Yeah. गेली सारखी. Yeah. या या कितें? या. बैलगाडी. Yeah. बैलगाड्यार या. हा, Yeah. बैलगाडी अरे. Okay. Alright, आता interchange. ओके. Alright, Shiv, ready? Ready. Okay, sit card. And your time starts now. पॉट. हा? पॉटान. पॉटान. गुळगुळटा. Correct. Okay, second one. सारखे. Okay, second one. Alright, and your time starts now. मळब. फ्लोर. रूफ. चंद्र. चंद्र गोल. चंद्र गोल. चंद्र उजवाड. चांदणे. मळब. ढग. ढग. रात. नित्ता. चंद्र. अरे चंद्र खूप पाणी लिहिलं अरे अरे अशी कशी करू खूप Okay, last one. Okay, ओके last. Here last chance चालू करता. Ready? घातले खरे And your time starts now. वडले. वडी. वडली. लारा. Correct. All right, well done. All right, it's time to say goodbye. Adios. शिव आणि नेहल, तुमकां दोगांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमचो वेळ काडून तुमी हांगासर आयले आनी आमकां एक संदी दिली तुमची एक ल्हानशी मुलाखत घेवं म्हूण काडजंतान. देव बरें करूं म्हूण. थँक्यू सो मच. नेहल बाब, तुका आनी कितें म्हणपा जाय? हय, एकूच सांगपाचें आसलें की पळोवंक गेल्यार आमी आमचे फर्स्ट जनरेशन ऑफ फॅमिलीची आमी फर्स्ट जनरेशन अशे आर्टिस्ट जेंच्यांनी फॅमिली ऑक्युपेशन आसा तेज्या भायर वचून कितें तरी केलां, कळ्ळें न्हू. आनी खूब बरें दिसता आमकां हांगा आपयले, आमचे व्ह्यूज आयकपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी लोक अशेंच आमचे कडल्यान इन्स्पायर जावन फुडें सरचे अशें म्हाका दिसता. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर युअर फ्युचर एंडेवर्स. तुमकां दोगांकूय भरपूर यश हांव दिता. शिव बाब, Thank you so तुका much. प्रुडंट मिडियाच्या नांवान ल्हानशी थँक्यू भेट. थँक्यू सो मच. आनी नेहल, थँक्यू.
थँक्यू सो मच. आयची आमची कार्यबोल पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक चोडान चोड देव बरें करूं. पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर. कॅन्डिड With Candida.